that we will get monthly bills from now on. But this last reading is in June. So anyways, if you're going to give us the bill right now also, it will be after 2 months. You will give us a bill after 2 months, 60 days. Some cycles, 4 cycles, billing will be for 45 days. इट इज व्हेरी इरेटिक. त्या भायर 3-3 महिन्यांनी बिलां दिता आनी आता प्रेमानंद सांगला तशें 3 महिन्याची बिलां दिली तेन्ना एका महिन्याचे 200 युनिटांक एक रेट आहा, 300 युनिट जाल्या उपरांत सुबेज रेट आहा. हेंचे मिस्टेकींक लागून बिलां वाडोवन येता. लोकां कडेन आसा पयशे ना, पॅन्डेमिकाक लागून नोकऱ्यो ना, धंदो ना, 3-3 महिन्यांनी बिलां दिता. लायटूय सारकी येना. सो आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा आतां सान एका म्हयन्यान बिलां दिया आनी आमकां एक ओटीएस स्कीम काडा म्हणून की कोणें फाटीं फारीक करूंक ना तांकां एक ओटीएस स्कीम काडा. फाटीं काडलेली तसली स्कीम काडून हें करा म्हणून. 200 रुपये बिलां येवंक जाय, 2-3 हजार रुपया बिलां येताली. आमी हांगर बिलां हाडलेली आनी उलपयल्ली. हांगा सुमार आमी म्हापशा गेल्ले, म्हापसा ऑफिसा कडेन आमी बिलां उलपयली. तशेंच मागीर आमी मेन आमचे हेड ऑफिस आहा पेंजीम, थंय गेले आमी थंय बिलां उलपयली. आनी आमकां एश्युरन्स जाय आसली की बाबा आमी रेट जो कितें वाडोवन दिला पळय तो कमी करतले म्हणून. पूण गव्हर्नमेंटान हेच्या कडेन कांय लक्ष दिवंक ना. आतां आमचो परत प्रश्न आसा कळवणुकाचो कितें, जर बाकीच्या हितून जर बरोबर सारकी एकेका म्हयन्यान जर बिलां येता जाल्यार कळवणुकारां कित्याक बिलां येना सारकी एक म्हयन्यांनी. आतां हांव जातालो त्या हिशोबान तो म्हाका इंजिनियर सांगता की बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक म्हणटा. फकत पॅन्डेमीक हेंकाच लागता, ह्याच डिपार्टमेंटाक कालांगूट सेक्शनाकूच लागता, म्हापसा लागना, पर्वरी लागना. आतां वॉटर डिपार्टमेंट एवरी मंथ दे आर कमिंग एवरी मंथ रायट. पूण हेंच्याच कित्याक आमचे आयज हाल जालेले आसा कालांगूटच्या लोकांचे.